जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, चोत्र आयदोरात तुमच्यो बऱ्यो कोडण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना। देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुतुरी वाजोय नाका। दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणा मनशां मदीं मान मेळचे खातीर तशेंच करतात। हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली। पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय। तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाकात। लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी। हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली। पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या कास्क्या कुडान भितर वच, आनी दाद आपल्या उपरांत थंय गुपीत आसते तुज्या बापाक मागणें कर। आनी गुपीत केलेलें पळयता तुजो बाप तुका इनाम दितलो। तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोतीचें रूप तुमी घेवं न्हय। आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात। हांव तुमकां खरेपणीन सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली। पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुपीत केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो।